मी काँग्रेसचे कट्टर म्हणून काँग्रेस कित्याक सोडली? की काँग्रेस सोडपाची पाळी काँग्रेस पक्षानच आमचेर हाडली. कित्याक काँग्रेस पक्षान बारीक पळयले जाल्यार जितेंद्र देशप्रभू गेल्या नंतर जी पोकळी निर्माण जाली ती पोकळी भरून काडपाक कोणूच तयार नासले आनी प्रत्येकाचो स्वार्थ आसलो. राज्य पातळी वयले लिडर म्हणा किंवा तालुक्यातील लिडर म्हणा हेंच्यांनी पक्षाची पोकळी भरून काडपाक प्रयत्न करूंक ना. आणि जी बदबदपुरी काँग्रेस पक्षान आता मातल्यास खास करून मांद्रे आणि पेडणे मतदारसंघात ही पळोवपाक गेल्यार आमकां पचनी पडना जाली. आणि ज्या पद्दतीन मोगोचो उमेदवार काम फुडें व्हरता ते पळयलें जाल्यार खरेंच आमकां दिसलें की हो उमेदवार तळागाळातील लोकां खातीर कितें तरी करूं शकता. आणि आमच्या सारके काँग्रेसचे जर खंदे कार्यकर्ते जेव्हा वांगडा गेले तर डेफिनेटली ताका ती मदत जावं शकता आणि जेणे करून पेडणे तालुक्याचो विकास जावपाक मदत जावं शकता. एकंदरीत उमेदवार मांद्रेंना त्यामुळे काँग्रेसची मतं सगळी मोगो घाटतले. तुम्ही प्रयत्न करतले तुमच्या लेवलचे? डेफिनेटली माझ्या लेवलचेर प्रयत्न अवश्य करतलो. म्हणजे ह्या फावटी MG बरोबर फक्त काँग्रेस आणि BJP आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा काय? डेफिनेटली आसा अशें म्हणून आज सर आमचे जीत भाई आज फॉर्म भरता हांगासर. सो फॉर्म भरता म्हणून आमकां कॉन्फिडंट आसा की भाई निवडून येतलोच म्हणून. कारण आमी आतां मोर्चे प्रत्येका कडेन मोर्चे मांद्र्या सगळी कडेन भोंवला. सगळी कडेन आमकां सगळ्यांनी सांगला की हे फावटी आमकां खंय तरी बदल घडून हाडूंकूच जावो खंयच्याय परिस्थितीन. कित्याक हे 2-3 फावटी येयल्या पण कोणाचीच कोणी कामां करूंक ना आनी आमी तेंच्या दारार गेले सगळे आमकां धांवडून घालतात सराक. म्हणून आतां आमी असो निर्णय घेतला की हे फावटी आमी जीत सराक निवडून हाडूंकूच जावो आनी आयज ते फॉर्म भरता. सो आमी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणपा खातीर हांगासर येयला. तुमच्या घरातली सगळी मतं तुम्ही MG घाटतले प्रयत्न करतले? डेफिनेटली डिवाइड जातली? ना डिवायड कारण तुमचोच व्यक्ती सतीश शेटगांवकर इंडिपेंडन्स रावतात घरची मंडळी सॉरी तुमची म्हणजे भाजप बरोबर आहात? आमची घरची मंडळी भाजप बरोबर आहा. पण आता कशें आहा सतीश शेडगांवकर जरी रावलो न्हू तरी आमी शेडगांवकर म्हणून ताका आमी एकदां झेडपीक इलेक्ट करून दिल्लो आसा. आमी ताका सांगला की तुमी एक 5 वर्सां काम करून आमकां झेडपीक दाखया मागीर आमी तुमकां डेफिनेटली ह्या एका वावरतले. पेडणे तालुक्यात फॉर्म भरल्यात एकूच क्लियर होतं. 4 जणांनी फॉर्म भरलात. पारसेकरांनी फॉर्म भरला, चोपटेन भरला, दीपक शेडगावकर आणि जीत भाई या सगळ्यामध्ये एक व्हडलो डिफरन्स आसा. त्यांच्याकडे कार्यकर्ते असतात पण आमच्याकडे कॉम्बिनेशन आसा. आमच्याकडे कार्यकर्ते असतात आणि लोकमत आसा. आणि कार्यकर्ते असतात आणि लोकमत आसा ह्या विश्वासाचेर आमी सांगता. ताका लागून आमी इतिहास घडयतले. त्यांच्याकडे फक्त कार्यकर्ते असतात, आमच्याकडे कॉम्बिनेशन आसा. कार्यकर्ते असतात प्लस लोकमत आसा. आणि लोक आपयतात हो डिफरंट आणि हे दोनूय सीट मोगोचे दोनूय शिव पेडणे तालुक्यातले विधानसभेत नक्की वयतले ही आमी BJPची धोरणां जी तत्वां जी आसली ती आमी गेली 10 वर्सां पळयतात की अक्षरशः तेंच्यांनी जे यंग यूथ जे भुरगे आसात तांकां जॉबाची अमिशा दाखोवन तेंचो खरोच मानसीक छळ केल्लो आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जर तुमकां यंग भुरग्यांक जर तुमकां जॉब दिवपाचे आसले जाल्यार तुमी 1-2 वर्सां पयलीं रिक्रुटमेंट कित्याक करूंक ना? आतां इलेक्शन येता तशें तुमी 2-3 म्हयन्यांत तेंचे एडवर्टायज दितात आणि तांकां अक्षरशः तांकां मानसीक तेंचो छळ जाल्लो आहा. बाबडे ते फिजिकला खातीर 2-3 म्हयने प्रॅक्टीस करतात. आपूण फिजिकलाक पास जावपाक जाय, रिटर्नाक पास जावपाक जाय. अशा प्रकारे हे BJP गव्हर्मेंटान यूथ जे युवा वर्ग जे आसात ते जॉबाच्या नांवा खातीर तेंचो छळ केल्लो आसा. पांया पडून नॉमिनेशन फायल करतात आणि खरेंच बरें दिसता की रिस्पॉन्स ह्यो आख्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान भायर सरता. प्रत्येक बारके ल्हान ल्हान भुरग्या पासून जाणट्या पासून आमकां एक फूल फ्लेज सपोर्ट हो म्हणजे आमकां इतले पॉझिटिव्ह वायब्स अशे येतात की इलेक्शन जावन रिजल्ट डिक्लेअर जाल्ल्या भशेन फिल्स येतात. सो डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या जनतेन ऑलरेडी आपले डिसिजन घेतलेले आहात आणि वोटिंगूय कोणाक वोट 14 तारखेक करपाचे ते फायनल केल्ले आहात. आणि 10 तारखेक शिवाचेर शिव ह्यो सिंह गर्जना हे डेफिनेटली मांद्र्यान करतलो ही गॅरंटी दितात. एकच प्रश्न आसा. मांद्रे मतदारसंघात एका सायडीन पार्सेकर आसा, एका सायडीन तुमचोच मित्र दीपक आसात आणि तुमी आसात आणि सोपटे म्हणजे तशें जर पळयलें जाल्यार 3 जाण भाजप आसात आणि एक MG आसा. एकंदरीत तुमी कशें कितें पळयतले हाचे कडेन? किंवा अशें म्हणणें आसा की पार्सेकर सराचे लास्ट इयर तुमकां वोटींग आसलें लास्ट टायमाचेर. आतां जर ते जर रावले जाल्यार कितें डिफरन्स जातलो? पयली गोष्ट म्हणल्यार जर कोणें सपोर्ट केला आनी म्हाका वोटींग येयले ही आतां त्या रिजल्टाचेर कळटली कोणें खंय कितें. आनी आमची कॅपेसिटी कितें आहा ती आमच्या मनशांची ती कळटली.